under the Environment Act, Government of Goa has got 15 days by which they can relax the rules from 10 o'clock to midnight. According to me, whoever is having a function can apply to the government. गोंयांत जो सनबर्नाचो बोवाळ चालू आसा सावंड पॉल्युशनाचो तेजेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात एडवोकेट कार्लोस फेरेरा सर, काँग्रेसीचे आमदार, आनी सिनियर एडवोकेट पयलींचे एजी जे हाजेर अधिकृतपणान भाश्य करपाक शकता. सर, सगळ्यात पयलीं तुमकां येवकार गोमंतक टीव्ही भितर. एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेरान एक स्टेटमेंट केलो की गोवा कायद्यान म्हणजे आमचो जो कायदो आसा गोंयचो पर्यावरण कायदो एनवायरमेंट एक्ट तेतून 12 मेरेन सावंड पॉल्युशना खातीर किंवा सावंड दिवपा खातीर आवाज व्हडल्यान लावड म्युजिका खातीर गव्हर्मेंटाक परमिशन आहा किंवा गव्हर्मेंटाक रायट आसा म्हणटा तो की आमी तें परमिशन दिवंक शकता. तुमी हेजेर हायकोर्टानूय हे घेतली, एक पेटिशन घातिल्ली. कितें नेमकें तुमी हाजेर सांगशात? एनवायरमेंट मिनिस्टराचें वक्तव्य केल्लो स्टेटमेंट आनी तुमचो हाजेर कितें एज अ एक कायदेशीर मनीस, एक कायद्यांतलो मनीस म्हणून तुमचे हेजेर कितें म्हायती आसा? सो एक हांव सांगता, कायदो तो कायदो. इट इज नॉट बिकॉज वी आर इन ऑपोजिशन ऑर वी आर इन रुलींग कायदो चेंज जाता. सो वॉट इज द लॉ? आमकां समजून घेवपा जाय कायदो कितें. कायदो आसा तो सेंट्रल नॉयज पोल्युशन रुल्स 2000 तो कायदो इज इन फोर्स. सो इट इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो गोंयचे सरकारा पासून हात लावपा जायना तो. सो इफ एनी चेंज वी कॅन रेकमेंड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट चेंज म्हूण. आतां हेजेर हें आसा की तें एक प्रोविजन आहा थिंगा नॉयज पोल्युशन रुल्सान, तुवें तें वाचून सांगता तुका. व्हिच एक्ट सर हो? अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेंटराचो. आनी तो आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा तो गोंयचो म्हणटा न्ही सर? काय सेंटराचो. ओके. आतां तो कितें गोंयचो म्हणटा तें हांव सांगू वयता तुका समजूं येतलें सामकें. And noise pollution regulation and controls rules 2000 हिंग एक प्रोविजन आहा and so hinga and what's rule number 5. A loudspeaker or public address shall not be used except after obtaining written permission from authority. A loudspeaker or public so and so shall not be used at night time. And night time define kela 10 p.m. to 6 a.m. except in community halls, conference rooms or during public emergency. Ata ek exemption asa hinga e mache what's hinga en dakoy ye म्हणटा तुमी. Number 3, notwithstanding anything contained in sub rule 2, the state government may subject to such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit use of loud speakers and public address system and the like during night hours between 10 p.m. to 12 midnight or on or during any cultural, religious or festive occasion of a limited duration not exceeding 15 days in all during a calendar year. म्हणजे हेतून सर कितें म्हणटा ते म्हणून हांवें कोर्टाक सांगलां, हांव ते मॅटर आशिल्लो आनी हांवें कोर्टाक सांगलां स्टेटमेंट कोतात सांगपा दॅट एज अ मॅटर ऑफ रायट आमी 15 days नोटिफाय केले. सो तुमकां 12 पासून वाजोवपा जाता. पण हांवें म्हणलें हिंगा कायद्या न्ही कितें बेस मूड कायदो कितें द नॉयज पोल्युशन रुल्स. आनी नॉयज पोल्युशन रुलां कितें म्हणलां इट इज ड्युरींग एनी कल्चरल, religious or festive occasion. आणि हांवें सांगलां ए सनबर्न इज नायदर कल्चरल, religious or festive occasion. This is a commercial event. So there is no exception for a commercial event. Number 2, आता आलेक्स सिक्वेरान कितें म्हणलां तेणें कितें सांगलां ती एक आमची गोंयच्या सरकारान एक नोटिफिकेशन काडला आनी त्या प्रमाणे तांकां दिवपा जाता, सगळें मेळटा. दॅट नोटिफिकेशन इज इश्यूड अंडर रूल 5, अंडर द सेम रूल 5 in pursuance of sub rule 3 of rule 5 of the noise pollution rule. आता 2 विशय आहात हिंगा. एक 15 दीस नोटिफाय केले ते 7 दीस हिंगा आसात आनी 8 दीस आमचे क्रिसमस सिजनाचे 24 तारखेर आनी 31 तारखेर डिसेंबर पासून कळ्ळें. पूण हिंगा स्टार्टिंगा एक नंबर आहा टर्म्स एंड कंडिशन गायला. टर्म कंडिशन नंबर 1, the permission shall be granted only on a case to case basis. But the first statement wrong zalo that everybody gets it. Number 2,
in response to a specific application made. म्हळ्यार एप्लिकेशन करूं पडटा. तूं हुंचें परमिशन मागलें जाल्यार तुगे नॉर्मल तुगे 10 जातलें. बरोबर. उपरांत जाल्यार तूं एक स्पेसिफीक एप्लिकेशन करूंक जाय 10 to 12 म्हण. आनी मागीर इट शूड बी मेड बाय पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउन्सिल और एन इंडिविज्युअल. म्हणजे एकल्यान पासून करूं जाता. सपोज तूं जाणा थर्ड पार्टी आमच्या चर्चान करतात, टेम्पलान देवळान करतात फंक्शन. सो एक कमिटी प्रेसिडेंट, एक्स ट्रेजरर, अटॉर्नी कोण अप्लाय करतलो. सो दॅट इज अ इंडिविज्युअल. यू अंडरस्टँडिंग. दॅट इज फॉर अ रिलिजियस फंक्शन. आता दीस इज नॉट अ ब्लँकेट. सो कितें जालें मागीर उपरांत हांवें हायकोर्टान सांगलें तेन्ना मागीर हायकोर्टान इंचाला एडवोकेट जनरला पोजिशन कितें म्हणून. आनी मागीर हायकोर्टान मागीर क्लियर सांगलें, रिकॉर्ड केलें. तुका तें वाचता हायकोर्टा ऑर्डराचेर वाचता पॅराग्राफ. हांव उतर गायना, हांव हायकोर्टान म्हणलें तेश कोंक म्हणटा. Since some issues were raised about Sunburn Festival continuing beyond 10 p.m. or on 31st December 2023, the Learned Advocate General has clarified that, as a policy, no permission would be granted for holding this event on 31/12/2023 or beyond 10 p.m. This statement is accepted. All concerned will have to abide by the same. म्हणलें ऑर्डर जाली. आनी कितें उलोवपाचें, आनी डिस्कशन कितें उरलां. सो सर तुमी हातूंतली सगळी जिस्ट सांगली की एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेर जे म्हणटालो की गोंय सरकारा कडेन अधिकार आसा की 12 मेरेन आमी परमिशन दिवंक शकता. आनी तो जे 15 दिसांचे मेन्शन करतालो ते सरान सांगलें. पूण मेन नॉयज पोल्युशन एक्ट जो आहा तातूंत स्पश्ट बरयल्लें आसा की हें 12 मेरेनचें सुद्दां जे परमिशन आहा तें कित्याक आसा तर फक्त रिलिजियस फंक्शन किंवा जात्रा आसा तेंच्या खातीर आसता आनी कल्चरल ह्या 3 गजालीं खातीरूच आसता. थंय खंयच कमर्शियल इव्हेंटा खातीर तें 12 मेरेन परमिशन दिवपाची तरतूद ना नॉयज पोल्युशन एक्टान आसा ना स्टेटीन जे नोटिफिकेशन काडलां तेतून आसा. आनी कल्चरल, कमर्शियल आनी फेस्टीव सिजना खातीर सुद्दां जर परमिशन जाय जाल्यार तेच्या खातीर सुद्दां इंडिविज्युअल एप्लिकेशन हें येवचें पडटलें इंडिविज्युअल लेवलाचेर नाजाल्यार पंचायत नाजाल्यार म्युनिसिपालिटी. सो ह्या सगळ्या कायद्याच्या तरतुदींनी कमर्शियल सनबर्ना सारको जो कमर्शियल इव्हेंट आसा तेका खंयच 12 पर्यंत परमिशन वाडोवन मेळपाक शकना. तांकां 10 वरांचेरूच बंद करचें पडटलें. आनी सर स्वता कोर्टांत गेल्ले आनी एजीनूय सांगलें कोर्टा भितर. आनी हांवें विशय काडलेलो तो हांव इंटरप्ट करता तुका. हांवें विशय काडलो सांगपा हे 2 गोश्टी आसात म्हण. हे 2 विशय आहा कित्याक हें चालू आहा तें 12 पासून करपाक आनी 31 तारखेर पासून दिवपाक. हांवें कोर्टान सांगलां. आनी मागीर जुइजान इंचाल्लां पयलें ना पयलें ते सनबर्न ऑर्गनायझरान तेगे आदोगादा इंचाल्ला तुमी कोत्तात तो स्टेटमेंट करून रेडी नाशिल्लो. मागीर एजी इंचाल्ला आनी मागीर रिकॉर्ड केलें. आनी हांव एक सांगता रिकॉर्ड करून स्टेटमेंट एक्सेप्ट करून आनी कोर्टान सांगलां ऑल पार्टीज टू एक्ट ऑन इट. ऑर्डर जाली आतां कायदेशीरूच जाला. करेक्ट. आतां कांयच कोण 10 उपरांत करपाकूच शकना जायना. आनी ते आनीक सांगता हें 10 उपरांत सगळें हें फकत ओपन एअर नॉट इनसायड. इन ते 10 पासून ते तुगे सावंड पोल्युशन आनी कित्याक थिंगा नोटिफिकेशना प्रमाणे इनसायड ऑडिटोरियम इनसायड क्लोज प्लेसीस ते टायम लिमीट ना थिंगा. ओके कळ्ळें. यू कॅन गो ऑन सनबर्न इनसायड आसना सर इट्स अ ओपन क्राउड आसा. सो हांव आतां कितें वर्स जालें हांव सनबर्ना गेलो ना. सो हांव नेणा आयज कितें करून कोत्तात ते थर्ड पार्टी कितें कोत्तात क्युबिकल कोत्तात. थर्ड पार्टी इंटरनल स्टेजीस कोत्तात. हांव थर्ड पार्टी व्हडले फेस्टिवलाक गेलो तेन्ना तेंगे क्युबिकल धाकले कोत्तात. आमी कॉन्फरन्सां वयतात तेन्ना सर ती सुद्दां नॉयज भायर येवपा जायना. इट शूड नॉट कम आउट. ना ना नॉयज इवन इफ इट कम्स आउट इट मस्ट नॉट एक्सीड दॅट डेसिबल्स. ओके. बट थंय परत लिमीट आहा तेंकां. हय थिंग लिमीट आसा. सो दीस इज वॉट आय वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय. सो वॉट द पोजिशन टुडे आयजचो पोजिशन ते सांगलें तेश कोन no music at Sunburn after 10 o'clock in the night. No Sunburn on 31st. This is by order of the court on the statement of the Learned Advocate General. So सरान सगळी विस्कटावणी कायदेशीर सांगलेली आसा. जो सनबर्नाचेर सावंड पोल्युशनाचेर किंवा सनबर्न 12 मेरेन चालू दवरपाक शकता काय कितें अशें मिनिस्टराचे तेंच्या वाटेचे फावरात येयल्ले पयलीं वक्तव्य मागीर ताणें दिल्लें क्लॅरिफिकेशन आनी आतां सरानूच सांगलां की कोर्टाचोच आदेश येयल्लो आसा
की 10 उपरांत सनबर्न हें करपाक मेळचें ना आनी 31 डिसेंबराकूय सनबर्न हें जावचें ना. सर थँक्यू, तुमी सगळी ही गजाली विस्कटावणी कायदेशीर आमकां समजून सांगली, आमच्या व्ह्युअर्सांकूय ती कळ्ळी आनी टॅक्निकल गजाली आशिल्ल्यो त्योय सरान सांगल्यो. सर थँक्यू, तुमी टायम दिलो आनी आमच्या वांगडा भासाभास केली. एक हांव रिक्वेस्ट करता, हांव मास्क घेवन येयल्लो तुमी पळयला, मातशे दिसा मास्क घालात कित्याक कोवीड केसीस वाडटा आनी हांव कोणाचें एडवर्टिजमेंट करना, लोकांचे बऱ्या पासत हांव सांगता. मुगेले ताडो मातशें एक पोकिंग सेन्सेशन येता म्हाका, देखून आयज सायन्सा आनी फंक्शनां थिंग वयचें ना कित्याक लोक आसतलो आनी भरपूर गर्दी आसतली. सो म्हूण हांव लोकांक मातशें आय एम युजींग युअर चॅनल टू मेक अ रिक्वेस्ट एंड एन अपील. हॅव अ हॅपी क्रिसमस, bring in a happy new year, but be sure that you are safe, wear a mask and you will be happy, your family will be happy. Thank you sir, thank you. तुमकां सगळ्यांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विश्वनाथ नेने सयत वर्षा आश्वेकर, पणजी.